कोण नरकासूर आणि कोण देवाचे भक्त ते गोयच्या जनतेक खबर आसा। जे कोण नरकासूर आसात ते नरकासूर रातचे जागे जाता आणि दुसऱ्या दिसा सकाळी जे देवाक मानतात तांचो सण सुरू जाता। फातोड्या जाल्ल्या विरोधी पक्षांच्या शक्ती प्रदर्शनाचेर भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान आपली प्रतिक्रिया दिली। जे कोण नरकासूर असता ते नरकासुराच्या रातचे जागे जातात आणि दुसऱ्या दिसा सकाळी जे देवाक मानतात तांचो सण सुरू जाता असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान म्हटले। कोण नरकासूर आणि कोण देवाचे भक्त हे सारखे गोयच्या जनतेक खबर आसा असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान विरोधकांचेर टिका केली। अणजुणा कांयसुवा दर्यादेगे राखणे वणटीचे काम चलिल्ले हे थळाव्यांच्या नजरेक आयल्या उपरांत बरोच बोवाळ जाल्लो। उपरांत हे काम थांबोवपाचो आदेश पंचायतीन दिला, पूण ह्या प्रकरणाक आतां राजकीय वळण आयिल्ल्यान हो विशय बरोच तापट जाला। कांय समाज वावुरपी खरेंच काम आडोवपाक जाय थंय वचनात फक्त पयशांची सेटिंगां करतात असो सणसणीत आरोप आमदार मायकल लोबोन केला। जाल्यार थळाव्यांनी आमदाराच्या ह्या वक्तव्याचेर खर निषेध आणि टीका केल्या। अणजुणा कांयसुवा दर्यादेगे राखणे वणटीचे जे काम चलिल्ले हे थळाव्यांच्या नजरेक आयल्या उपरांत बरोच बोवाळ जाल्लो। उपरांत हे काम थांबोवपाचो आदेश पंचायतीन दिलो, पूण ह्या प्रकरणाक आतां राजकीय वळण आयिल्लें दिश्टी पडटा। हो विशय सध्या बरोच तापिल्लो आसा। कांय समाज वावुरपी खरेंच काम आडोवपाक जाय थंय वचनात अशें असो सणसणीत आरोप आमदार मायकल लोबोन केल्लो। मया पशुवैजकी उपकेंद्र सुरू करतले अशी घोषणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली। मये वाठारांत नव्यानूच स्थापन केल्ल्या सातेरी दूध उत्पादक केंद्राच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले। ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, WRD मंत्री सुभाष शिरोडकर, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें गीर गायीचे पूजन लेगीत केले। आयज पुराय गोंयांत गोरवांचो पाडवो लेगीत व्हडा दबाज्यान गोंयकारांनी मनयला। पर्यटन खात्यान थळावे पंचायत आणि दर्यादेग वाठारांतल्या आमदारां वांगडा बेकायदेशीर उदका खेळांचेर आळाबंद हाडचे खातीर यत्न सुरू केल्यात। उदका खेळ उद्देगांतल्या बेकायदेशीर तिकेट विक्री आणि दलालांचेर आळो हाडपा खातीर यत्न सुरू केल्या। तशेंच राज्यांत उदका खेळा खातीर एक सारको दर लागू करतले म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। ह्या विशीं बुधवारा मंत्री रोहन खंवटेन थळाव्या पंचायत तशेंच आमदारां वांगडा बसका घेतली तेन्ना ते उलयताले। आतां एक समान रेटी उदका खेळांचेर चालू करपाचे आसात अशें सांगले। पर्यटन खात्यान थळावे पंचायत आणि दर्यादेग वाठारांतल्या आमदारां वांगडा बेकायदेशीर उदका खेळांचेर आळाबंद हाडचे खातीर ही बसका घेतलेली तांच्यांनी यत्न सुरू केलेले आसा। उदका खेळ उद्देगांतल्या बेकायदेशीर तिकेट विक्री आणि दलालांचेर आळो हाडपा खातीर यत्न सुरू केला अशें तांच्यांनी सांगले। तशेंच राज्यांत उदका खेळा खातीर एक सारको समान दर लागू करतले म्हणूनय पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हायती दिली। गोरवांच्या पुजेंतल्यान सकारात्मक उर्जा मेळटा। गोरवांची राखण करपा खातीर गोशाळांसयत समाज वावुरपी तशेंच समाजा खातीर वावुरपी संस्थांनी फुडाकार घेवचो। हाका लागून रस्त्यार हेडपी गोरवांचो आंकडो कमी जातलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। गोशाळांक सगळ्या प्रकारची मजत करपाक सरकार तयार आसा अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिले। बुधवारा कुंडे साखळे गोमांचल गोशाळेत पाडव्या निमतान मुख्यमंत्र्यान गोरवांची पुजा केली। पुराय गोंयांत गोरवांचो पाडवो ह्या निमतान गोंयकारांनी गोरवांची पुजा केलेली आसा। गोरवांक बरे बरे खावड तशेंच गोरवांच्या शिंगांक रंग मारून तांची पुजा केली वतात। काय भारतांत लेगीत गोवर्धन पुजा लेगीत मनायली वता। गोरवांच्या पुजेंतल्यान सकारात्मक उर्जा मेळटा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें।
मोलेच्या पळसकट्टा वाठारात 3 गाडयांमदी अपघात जावपाची घडणूक घडली. ह्या अपघातात 3 कारींचे बरेच लुकसाण जाले. कुळे पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. सुदैवान जिवीत हानी टळी. व्हडली दुर्घटना ही घडूं ना, मात्र किरकोळ दुखापत वा ती किरकोळ लुकसाण ह्या गाडयेंक जाल्ल्याचें कळटा. मोलेच्या पळसकट्टा वाठारात 3 गाडयांमदी हो अपघात जाल्ल्याची घडणूक घडली. ह्या अपघातात 3 कारींचे लुकसाण जाले. कांय किरकोळ लुकसाण ह्या गाडयांक जाल्लेले आसा, जाल्यार कांय गाडयांक बरेच चेप लेगीत पडिल्ले हे पळोवपाक मेळटा. असो हो 3 गाडयांमदी अपघात जो आसा तो मोलेच्या पळसकट्टा ह्या वाठारांत घडलो. होंडा 70 वाठारांतले प्रकरण बरेच गरम जायत आसा. ह्या घडणुकेत मुख्यमंत्र्यान लेगीत हस्तक्षेप करून गुन्यांव करप्या आड कडक कारवाय करपाची शिटकावणी लेगीत दिल्या. मजगतीं ह्या प्रकरणाच्या संदर्भात पुलिसांनी सध्या 8 दुबावितांक ताब्यांत घेतला. तशेंच आनीक अटक जावपाची शक्यताय लेगीत पुलिसांनी उक्तायिल्ली आसा. होंडा 70 वाठारांतले प्रकरण सध्या बरेच गरम जायत चल्ले. ह्या घडणुकेत मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप करून गुन्यांव करप्या आड कडक कारवाय करपाची शिटकावणी दिलेली आसा. सध्या ह्या प्रकरणाच्या संदर्भात पुलिसांनी 8 दुबावितांक ताब्यांत घेतला. आनीक कांय जाणांक अटक जावपाची शक्यताय आसा. आसोल्डा कुडचड्या मुखेल रस्त्या वयल्यान वता आसतना एका ओला गाडयेक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही दुचाकी चलोवपी कुडचडे सावन सकाळी 7 वरांचेर कामाक वयतालो वयर. तेन्ना ओला गाडयेंतल्यान डिकींतल्यान धुंवर येवपाक लागलो. उपरांत उजो पावलोवपी दळाक आनी पुलिशेक ताणें कळीत केलें. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून हो उजो लागपाच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. सुदैवान जिवीत हानी टळी. ही ओला इलेक्ट्रीक बायक आसता, हिका उजो लागपाच्यो घडणुक्यो हालीसराक मुखार येत आसा. आसोल्डा कुडचड्या मुखेल रस्त्या वयल्यान वयता आसतना ह्या ओला बायकीक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. ही दुचाकी चलोवपी कुडचडे सावन सकाळी 7 वरांचेर कामाक वयतालो तेन्ना अचकीत ह्या ओला बायकीन पेट घेतलो. डिकींतल्यान धुंवर येवपाक लागलो तेन्ना ताका कळ्ळें की आपल्या गाडयेक उजो लागिल्लो आसा. ताणें पुलिसांक आनी उजो पावलोवपी दळाक कळीत केलें. उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून हो उजो लागपाच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. स्वयंपूर्ण अंतर्गत जो फंड आयिल्लो तातूंतल्यान हे एक सभागृह मोले पंचायत हॉल बांदिल्ले आसा. AC हॉल बांदिल्ले आसा. ताचें उक्तावण आमदार गणेश गांवकर हांच्या हस्तुकी जालें. तांच्या मार्गदर्शना खाला सुशोभीत अशें वातानुकूलित सभागृह बांदिल्ले आसा. म्हटल्यारूच AC सभागृह बांदिल्ले आसा. ह्या कामा खातीर ज्यांच्यांनी सहकार्य केले त्या सगळ्यांचे आमी आभार व्यक्त करता अशें सरपंच सुहास गांवकर हांच्यांनी म्हटलें. तशेंच पंच कपिल नायक हांच्यांनी उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत केलें. सगळे पंच वांगडी एकठांय येवन वावुरतात म्हणून उदरगतीची कामां नेटान फुडें वता अशें तांच्यांनी उलोवप केलें. हाचे आदीं हो हॉल उक्तावण जावपाचो आशिल्लो. हे सभागृह उक्तें जावपाचें आशिल्लें. पुराय गोंयांत गोरवांचो पाडवो व्हडा उमेदीन मनयल्लो आसा. वर्सभरांतल्यान फक्त एकूच दीस गोरवांक सुशेग असो मेळटा, तो होच दीस तांकां बरें बरें खावपाक मेळटा. वर्सांतल्यान एक दीस बैलांच्या माने वयले जूय जे आसा ते सकयल देंवता. हरशीं पूण शेतकऱ्यांक आपल्या गाय बैलांचें कौतूक आसताच, पूण पाडव्याक मातशें तें चड जाता. पाडव्याच्या निमतान गोरवांक रंगयतात, खाणां खावयतात बरीं बरीं, रोजांचे हार तांच्या गळ्यान घालतात, गंध फूल लावन तांची पुजा करतात. असो हो गोरवांचो पाडवो जो आसा तो पुराय गोंयांत व्हडा दबाज्यान दिवाळे उपरांत आयज मनयलो.
सेगीत पडपी पावसाक लागून मोरजे पंचायत वाठारांतल्या भात शेतांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला। शेतकी खात्यान ह्या शेतांची पळोवणी करची आणि शेतकऱ्यांक लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केल्या। पावस सुरूच उरलो जाल्यार हाता तोंडाकडेन आयिल्ले भात पीक लेगीत नश्ट जातले अशी भिरांत थळाव्या शेतकऱ्यांनी उक्तायल्या। मोरजे शेतकार जे आसात तांकां ह्या आडवेळ्या पावसान बरेच लुकसाण केल्ले पळोवपाक मेळटा। सेगीत पडपी पावसाक लागून मोरजे पंचायत वाठारांतल्या भात शेतांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला। शेतकी खात्यान ह्या शेतांची पळोवणी करची आणि शेतकऱ्यांक लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी सध्या शेतकऱ्यांनी केलेली आसा। पावस सुरू जर उरलो असोत जाल्यार हाता तोंडाकडेन आयिल्ले भात पीक लेगीत नश्ट जावपाक शकता अशी भिरांत थळाव्या शेतकऱ्यांनी उक्तायल्या। गडगड मारून पडिल्ल्या पावसा वेळार मये वाठारांत चक्रीवादळान धुमशणां घातली। ह्या चक्रीवादळांत झाडांची पडझड जाता आसतना 2 घरांची मोडतोड तशेंच बागायती पिकांची लेगीत नाशाडी जाली। ह्या चक्रीवादळाक लागून लाखांनी रुपयांच्या मालमत्तेची हानी जाल्ल्याची बातमी मुखार येयला। लायटीचे कांय खांबे मोडून लायट पुरवणेचेर परिणाम जालो। राती उसरा मेरेन काळोख पातळिल्लो सगळीकडे। देवादयेन ह्या चक्रीवादळात हेर अनर्थ मात कांय घडूंक ना। गडगड मारीत पडिल्ल्या पावसा वेळार मये वाठारात चक्रीवादळान सामकी धुमशणां घातली। बरेच लुकसाण जाले। 2 घरांचे बरेच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। 2 घरांची मोडतोड तशेंच बागायती पिकांची लेगीत नाशाडी जाली। ह्या चक्रीवादळाक लागून लाखांनी रुपयांच्या मालमत्तेची नुकसाण जाल्लेलें आसा। लायटीचे खांबे मोडून लायट पुरवणेचेर लेगीत परिणाम जाल्लो। राती उसरा मेळेन लायट नाशिल्ल्यान काळखान रात काडची पडली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचो आज वाडदिवस मनयता आसतना ओडिशेच्या पुरी हांगाच्या एका कलाकारान रेंवे एक रेंवेचे कलाकृती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची तयार केली। तांकां एक भेटवण म्हणून तांच्यांनी ही कलाकृती सादर केल्ली पळोवपाक मेळ्ळी। ओडिशाच्या पुरी हांगच्या एका कलाकारान रेंवेंतल्यान ही शिल्पकला तयार केल्ली पळोवपाक मेळटली। आपल्या कडल्यान एक भेटवण म्हणून तांच्यांनी ही रेंव कला आपली सादर केली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांचो वाडदिवस आशिल्ल्या कारणान तांच्यांनी ही दर्याच्या वेळेर रेंवे पासून हे शिल्प तयार केले तांकां भेटवण म्हणून, तांकां वाडदिवसाची भेट म्हणून। आणि सुंदर अशी ही कलाकृती पळोवपाक कितल्याशाच जाणांनी थंय हाजेरी लायली। हुबहूब रेंवे पासून तयार केल्ले हे शिल्प केंद्रीय गृहमंत्र्याचे आशिल्ले। 25 ते 28 ऑक्टोबर ह्या काळात छठ उत्सव मनयतले। दिल्लीत छठ महोत्सवाची तयारी जोरान सुरू आसा आणि ताका लागून आता जोरदार तयारी छठ पुजे खातीर दिल्ली हांगासर पूर्व तयारी जी चल्ल्या ती पळोवपाक मेळटा। यमुना घाटाचेर ही तयारी पुरायपणान चालू आसा। सध्या थंयचो कचरो कोयर जो आसा तो नितळ करपाचें काम चालू आसा, कारण की यमुना नदीच्या किनाऱ्याचेर हे छठ पुजा ही मनयतली। गोंयांत लेगीत मिरामार दर्याचेर जशे लोक जे आसा ते छठ पुजा मनयतात हे आमकां पळोवपाक मेळटा। अशा तरेचे हे दर्या किनाऱ्याचेर किंवा नदीच्या किनाऱ्याचेर ते छठ पुजा मनयतात। ही छठ पुजा दिल्लीत सध्या त्यांची पूर्व तयारी चालू आसा। सध्या यमुना नदीच्या किनारो जो आसा तो नितळ करपाचें काम थंय झुजा पावंड्याचेर चालू आसा। ऑलिंपिक भांगरा पदक विजेतो आणि लेफ्टनंट कर्नल नीरज चोपडा हांच्या खातीर पिपिंग सुवाळो जालो। हाका लागून तांच्या यशस्वी कारकिर्दींतलो एक हो म्हत्वाचो टप्पो जावन आसा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगान ऑलिंपिक पदक विजेतो नीरज चोपडाक भारतीय सैन्यावतीन लेफ्टनंट कर्नलाच्या मानादीक पदवी भेटयत तांचो भोवमान केलो। ताका लागून तांच्या खातीर ही एक गौरवशाली अशी ही भेटवण आसा। ऑलिंपिकांतलो भांगरा पदक जितिल्लो नीरज चोपडा हांचो भोवमान केलो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांच्यांनी हो तांचो भोवमान केलेलो आसा।
प्रयागराजातल्या संवसारीक नामनेच्या त्रिवेणी संगमात सध्या सायबेरियांतल्यान सुकण्यांचें आगमन थंय जालेलें आसा। हे जे सुकणीं आसा, सायबेरियांतली सुकणीं सध्या त्रिवेणी संगमाचेर पाविल्लीं पळोवपाक मेळटा। आनी हांगासर त्रिवेणी संगमात प्रयागराज हांगासर कितलेशेच पर्यटक हाजेरी लायतात, त्रिवेणी संगमान स्नान करपा खातीर येता। फाटीं कुंभ महाकुंभ जो जाल्लो तो ह्याच प्रयागराज हांगासर जाल्लो। हांगासर ह्या सुकण्यांचें सध्या आगमन जाल्लेलें आसा आनी ह्या सुकण्यांक पळोवपा खातीर कितल्याशाच लोकांची गर्दी थंय उसळून आयिल्ली पळोवपाक मेळटा। सुकण्यांक खावपाक घालप तशेंच सुकण्यांक पळोवपा खातीर पर्यटक तशेंच थळावे लोक लेगीत थंय आपली उपस्थिती लायता। आतां थंडेचे दीस लागीं पावपाची एक इशारो जणू हे सुकणीं दितात, कारण की थंडेच्या दिसांनी ही सुकणीं हांगासर प्रवास करता। सायबेरियांतल्यान ही सुकणीं सध्या प्रयागराज हांगासर पाविल्लीं आसा। स्थलांतरीत हे पक्षी आसा। महाराष्ट्रांतल्या ठाणे हांगाच्या एका कपड्याच्या गुदामाक अचकीत उजो लागलो आनी हो उजो सामको व्हडा प्रमाणांत लागलो। हो उजो इतलो खर आशिल्लो की हो नेटान सगळी कडेन पातळ्ळो आनी ह्या गोदामांत जो सांठो आशिल्लो कपड्यांचो तो सगळो नश्ट जालो। घडणुकेच्या सुवातेचेर आशिल्ल्या लोकांनी हो उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें। उजो पालोवपी दळ थंय घडणूक थळाचेर पावलो आनी थळाव्यांच्या मजतीन कितलोसोच वेळ हांच्यांनी हो उजो पालोवपाक मजत केली। बऱ्याच यत्नांनी निमणे कांय वेळा भितर हो उजो पालोवपी दळाक येस आयले। तांच्यांनी हो उजो नियंत्रणांत हाडलो। इमारतीच्या सामको टॉप फ्लोराचेर हो उजो लागिल्ल्याचें दिश्टी पडटा। महाराष्ट्रांतल्या ठाणे म्हणजे मुंबय हांगासर जे ठाणे आसा महाराष्ट्रांतले थंयसर हे कपड्याच्या दुकानांत हो उजो लागलो आनी व्हडा प्रमाणांत हो उजो पातळ्ळो सगळे कडेन। हे पळोवपाक दृश्य तुमी शकता। गोरखपुरांतल्या भौशीक न्यायालयांत उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी जनता दरबार घेतलो। तांच्यांनी ह्या दरबारात लोकांचे गाराणे आयकून घेतले। जनता दरबारात तांच्यांनी लोकांचे गाराणे आयकून घेतले। जाणची कोणाची समस्या सुटावी करपा खातीर सोपी आसा तांची समस्या तांच्यांनी थंयच्या थंय सुटावी केली आनी लोकांचे जे कितें गंभीर प्रश्न आसा ते सोडोवपाचे तांकां उतर दिलें। खासा करून चडशे महिलांनी थंय वांटो घेतिल्लो ह्या जनता दरबारात। आपले ज्यो कितें मागण्यो आसा किंवा जी कितें कठिनाई आसा, जे कितें प्रसंग आपल्यांचेर उप्राशिल्ले आसा, जी तांकां आडमेळी आसा ते प्रश्न घेवन तांच्यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांची भेट घेतली। तांच्यांनी तांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो आनी योग्य निवारण करतले अशें तांकां उतर दिलें। केरळांतल्या पठानमथिट्टा ह्या शारांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या खातीर सुरक्षेत एक व्हड उल्लंघन जाल्ल्याचें पळोवपाक मेळ्ळें। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ह्या हेलिकॉप्टरांतल्यान देंवले उपरांत हे हेलिकॉप्टर जे आसा ते परमदम ह्या स्टेडियमाचेर ते देंवले आसतना अचकीत हेलिकॉप्टराचे जे टायर आशिल्ले ते हेलिपॅडाच्या ह्या कॉन्क्रिटांत भितून रिगले आनी ताका लागून जे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू खातीर जी कितें सुरक्षा यंत्रणा आशिल्ली ताचेर एक प्रश्नचिन्ह असो उप्रासलो। केरळ हांगासर ही घडणूक घडली। घडणूक थळाचेर पुलीस तशेंच उजो पालोवपी दळाच्या पंगडान ते रिगलेले हेलिकॉप्टर थंयच्यान भायर काडले। ते टायर जे भितून कॉन्क्रिटान भितून सरले ते तांच्यांनी योग्य रित्या थंय धांव मारून ते मागीर भायर काडले। हेलिकॉप्टरांत देंविल्ले राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ह्याच हेलिकॉप्टरांत देंविल्ली, ताका लागून सुरक्षा यंत्रणेचेर एक प्रश्नचिन्ह थंय उप्रासलो। दिवाळे उपरांत गोवर्धन पुजा ही मनयतात भारतांतल्या कांय वाठारांनी। गोवर्धन पुजेच्या निमतान राजस्थानांतल्या श्रीनाथ ह्या देवळांत लोकांनी पुजा करून देवाक 56 भोग अर्पण केले आनी ह्या वेळार देवळाच्या आवारांत लोकांची व्हडा प्रमाणांत गर्दी दिसून आयली। ह्या श्रीनाथ ह्या राजस्थानाच्या देवळांत 56 भोग हाचो प्रसाद लायिल्लो आनी त्या खातीर गोवर्धन पुजा जी जाली त्या गोवर्धन पुजे खातीर लोकांनी व्हडा संख्येन ते आपली हाजेरी लायिल्ली, गर्दी केल्ली भाविकांनी पळोवपाक मेळ्ळी। गोवर्धन पुजा तशेंच गोंयांत सध्या गोरवांचो पाडवो लेगीत मनयतात। दिवाळेच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिसा हो सुवाळो जो आसता गोवर्धन पुजा किंवा गोरवांचो पाडवो येता।
जशें की पयल्या दिसा समजा लक्ष्मी पुजन आयली जाल्यार तिसऱ्या दिसा हो गोवर्धन पुजा दिवाळीच्या दिसा येता. कुंकळे हांगासर ज्यो स्ट्रीट लायटी आसा त्यो सामक्यो धोकादायक जाल्ल्यो आसा. कुंकळी सोबितीकरण जाल्ले तेन्ना खासा सिंगापूर पद्दतीच्यो ह्यो स्ट्रीट लायटी हाडून थंय बसयल्यो. त्या उपरांत ह्या लायटीच्या खांब्यांची सामकी देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान हे सद्या खांबे जे आसा ते लायटीचे सामके धोकादायक जाल्लेले आसा. पुराय खांबे जे आसा ते कलमेल्ले आसा. ह्या खांब्यांतल्यो वायरी आतां भायर हुमकळटाना लेगीत दिश्टी पडटा. ताका लागून थळाव्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाल्लो आसा. हे सगळे कुंकळी पालिका आनी थळाव्या नगरसेवकांनी केल्ल्या आड नदरेक लागून घडला अशे आरोप जे आसा ते थळाव्यांनी केलेले आसा. तांचें म्हणणें आसा की कुंकळे पालिका आनी प्रशासनान हाचेर पुराय दुर्लक्ष केला आसा. ताका लागून आमच्या जिवाक धोको निर्माण जावपाची शक्यताय आसा असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. कुंकळेच्या वाठारांत हे स्ट्रीट लायटीच्यो सिंगापूर पद्दतीच्यो घातिल्ल्यो त्यो सद्या कळमेल्ल्यो आसा. ह्यो वायरी सामकी धोकादायक पद्दतीन आसा. तशेंच कळमेल्ले खांबे केन्नाय पडपाक शकता. चुकोन शॉक बी लागलो म्हणून जिवाक धोको उप्रासचो न्हय म्हणून लोकांनी बेगिनांतले बेगीन काळजी घेवची अशी मागणी कुंकळच्या थळाव्यांनी केला. फुडली बातमी आसा. गोंयांत फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळांत जातले. सुमार 23 वर्सांनी भारतांत ही सर्त जाता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप ह्या सर्तींत 82 देशांतले 206 खेळगडे वांटेकार जातले. हाका लागून गोंयच्या पर्यटनाक तशेंच अर्थवेवस्थेक चालना मेळटली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. फाटल्या कांय वर्सांसावन गोंयचे तरणाटे राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर बुद्धीबळ सर्तींत वांटेकार जातात अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलें. आधुनीक खेळां खातीर मुळाव्यो सुविधा प्रशिक्षण आनी गोंयभरांतल्या सगळ्या तरणाट्यांक खेळगड्यांक समान संदी दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलें. मंगळारा फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप लोगो आनी तेंच्या एन्थमाचें लोकार्पण जालें. ह्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयतालो. मडगांवां कोयराचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर दसऱ्याच्या दिसा वट्ट 1.42 कोटी रुपया खर्च करून खासा भौशीक बांदकाम मंत्र्याच्या हस्तुकी उक्तावण केल्ल्या 3 गार्बेज कॉम्पॅक्टरांतल्यान एका मशिनांत 1 सप्तका भितरूच तांत्रीक बिगड दिसून आयलो. देखून प्रशासन अशा तरेची गुंतवणूक करच्या आदीं तपासणी करिना काय कितें असो प्रश्न सावयो कुतिनोवन उप्रासला. हे गार्बेज कॉम्पॅक्टर खंय पुण्याच्या एका कंपनी कडल्यान घेतिल्ले. सद्या मशीन दुरुस्ते खातीर परते पुण्याक धाडून दिला. देखून आतां आदल्या 22 गाडया सारकोच होवूय एक ट्रक स्क्रॅपाक दिवचो पडटलो अशें म्हणीत सावयोन पालिकेचेर खर टिका लेगीत केलेली आसा. काणकोण तालुक्यांतल्या खोला दर्याच्या उत्तरेक खाडी आसा. पर्यटन हंगाम सुरू जाल्ल्यान ह्या खाडयेंत कायाकिंग करपाक सुरवात जाल्ली आसा. कायाकिंग करपाक देशी पर्यटकांची गर्दी हांगासर पडटा. हो काणकोण तालुक्यांतलो आंबावली खोला दर्या. हो दर्या मडगांवच्या 13 किलोमिटराच्या अंतराचेर जाल्यार काणकोणच्यान 17 किलोमिटर अंतराचेर आसा. दर्यार आगोंदा शाळेर वाठारांतल्यान वचपा खातीर सुमार 300 सपणां दिवची पडटा जाल्यार खोलाच्यान येवपाक 1.5 किलोमिटराचो रस्तो उपचो पडटा. दर्याच्या उत्तरेक खाडी आसा. पर्यटन हंगाम सुरू जाल्ल्यान ह्या खाडयेंत कायाकिंग करपाक सुरवात जाल्ली आसा. देशी पर्यटकांचो आंकडो हांगासर बरोच उसळून येतात. खाडयेंत कायाकिंग करपाक पर्यटकांची गर्दी पडटा. पागी आनी एसटी समाज मेळून हो वेवसाय करतात अशें थळावे वेवसायिक रघु वेळीप हाणें सांगलें. कायाकिंग करपा खातीर ऑक्टोबराच्यान सुरवात जाता खंय. राज्यात पावसाचो नेट सुरूच आसा. हवामान खात्यान राज्यात 5 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला. देखून 21 ऑक्टोबर ते 25 ऑक्टोबर मेरेन पावस सुरूच आसतलो अशें हवामान खात्यान सांगलां. सद्या दिवाळी जाल्ल्यान दिवाळीक सुद्धा पावसान हाजिरी लायली. नरकासुराक लेगीत कितलेशेच नरकासूर पावसान भिजून उडयल्ले. कारण राज्यात सद्या पावसाचो नेट बरोच चालू आसा. हवामान खात्यान राज्यात 5 दीस येल्लो अलर्ट जारी केलेले आसा. 21 ऑक्टोबर ते 25 ऑक्टोबर मेरेन पावस सुरूच आसतलो अशें हवामान खात्यान कळीत केला.